बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां हे सकाळच्या दिसाक मिसा भेटीन वांटून घेवंक मागीर मोगस येवकार. हे मिसांत आमी स्तेवांव गाब्रियल आब्रेव हाजे पासून मागता ताची गोची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. सर्गींच्या बापान ताका आपली शांतीन विसवान घे म्हूण मागतना फादर ब्रिटो ताचें इंटेंशन फादर अकिलियो गोमेस ह्या आमचे सोंपून गेल्ल्या याज्ञीक भावा खातीर ताकाय जेजून आपल्या पुनर्जिवनपणान पुताच्या आपल्या पुनर्जिवनपणाचो भागिली करूंक बरे गोंवळ्याची ताका मोजरी फाव करूंक मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभात आनी मागूंक लायला रेचल आल्मेदा, क्लारा रोड्रिगीस, एलिस्टन तावेरा, मारिसा फारिया ही आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समारंभात तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागुया. आज आमची भारतांतली पवित्र सभा करता परब भाग्योंद आल्फोन्सा ही भाग्योंदीची ती केरला वाठारांत जियेली. 30 आनी 5 वर्सां सो जावंक ना तिका. 30 आनी 5 वर्सांची जिविताची यात्रा तिची आनी हे 30 आनी 6 वर्सांनी तिचें जिवीत कश्टांतल्यान देवान तपासलें आनी ती उंचा भाग्यवंतपणाच्या पांवड्यार पावली. देवाच्या संबंधान जियेली. आपल्याक देवान दिल्ले तिरादीक काळजांतल्यान सगळे कुश्ट आपल्याक येतली पिडा मोगान तिणें सोंसली. आज ही तिची परब करतना आमकांय सगल्यांक आमची पिडेंत कुश्टांनी सोंसणीकाय बोड देवाची खुशी देवाची कुशीक मान बागोवची आमकां कृपा मागुया. आनी आमचे मागणे फळ अदीक जावंक जाय ती पावटी आमी देवाचेर आनी आमच्या भाव भयणीचो अपमान केल्ले खातीर भक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सत्पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून दोनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पळय सद्भाग्यून सदांच पार मारी सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया की गुडविगीच राहून आमच्या एक एकल्याच्या मनांतली इंतेसवा गरजो बापाक उबारूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, प्रितीमोगाच्या आनी सोसणीकायेच्या गुणांनी नेटोवन भाग्योन आल्फोन्सीक तुवें श्रेश्ठ केली. तिच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या दोरमान आमी आमचो दिसा दिसाचो कुरीस सोसणीकायेन उबारून आमकां तूं दिता ती पिडा मोगान घेवंक आनी असो तुजो सदां मोग करूंक आमकां कुरपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरमियासाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें तें हें: उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट दवर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें तुका आयकूंक दितलो. म्हणटच कुंभाराच्या घरा वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर करतालो. तो करतालो तें मातयेचें आयडोन ताच्याच हातांत बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयडोन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना? उलयता तो सर्वेस्पर: होय, जशें कुंभाराच्या हातांत माती तशें इस्रायलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. म्हणया, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेन म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. असोक्त सोयबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडोवंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटच तो बाबडो धुलींतलो आयलो धुलीन परतून वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकटून गेल्यो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यान आसा तें सगलें. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपंजीक म्हळें दुसरी सर्गीचें दार, सर्गीचें राज दोरयांत मारलेल्या आनी सगल्या जिन्सांची मासळी दवरतले एके रांपणी सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बोरी मासळी
पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारून ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लयतलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? तुमी हें सगळें समजल्यात? आनी ताणें म्हळें वय. आनी ताणें तांकां सांगलें म्हणटच स्वर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतोच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, जी कोण पवित्र पुस्तकाची शिकवण घेवंक येतात, बायबल स्टडी करूंक येतात, नांव बरयलां. आमचो फादर कितलेच पावटी असो विचार करता, डीड यू अंडरस्टँड? समजल्यात तुमी? इजंट इट म्हणटा परतून परतून, इजंट इट. ही ताची चडशीं उतरां. हॅलो, डीड यू अंडरस्टँड? तुवें समजल्यात? जेजू आपले ओपारी सोंपयता. मातेवाच्यो चॅप्टर 13 हावेसूर 13. ओपारी सोंपयता आसतना तो विचारता, तुमी हें सगळें समजल्यात? आनी शीस म्हणटात वय. रोखडेच जबाब दितात, येस आमी समजल्यात. खरें म्हळ्यार कांय समजूंक ना तें. जायते फावटी आमी शाळेंतूय भुरग्यांक कितेंय विचारलें जाल्यार सगळे हात वयर काडटात. सगळेच जबाब दिवंक सोदतात, पूण तांचे जबाब सारके न्हू. आमी पयलींच जाणा जाता, टिचरी पयलूच जाणा जाता, पूण सगळे हात वयर काडटात आमी जाणात. अशेंच कितें बाबा भयणीनो जेजूच्या शिसा मदें जालें. तुमी समजल्यात? आनी ताणें सगळ्यांनी वय म्हळें. जेजू जाणा आसलो ते खरेंच समजूंक नात. स्वर्गीच्या राजाचे गूट अवघड. 7 parables we find in the Gospel of Matthew chapter 13. 7 वेपारी आनी ते 7 वेपारींचो अर्थ थोड्यांक इस्कुटावून जेजू सांगता, थोडे फक्त वेपारीच दिता, पूण ते समजूंक ना. स्वर्गीय राजाचे गूट समजूंक ओळखूंक भाव भयणीनो अवघड. आमी ती शिकूंक जाय. पॅरेबल्स ऑफ जीजस आमी हो कोर्स केलो. आतां मिरेकल्स ऑफ जीजस, जेजूच्यो मिलाग्री आमी समजनात, पूण आमी समजल्ल्या भाशेन करता. देवाच्या उतराची जाणवाय आनी देवाच्या उतराची गिरेस्कायेचो ताव कोणाच्यान घेवं येता. अशेंच कितें बाबा भयणीनो, आज आमी पवित्र सभा भारतांतली शिस्त आनी सेंट आल्फोन्सा हिची परब समरण करता. धाकटें तिचें जिवीत. शी वॉज बॉर्न ऑन 19 August 1910 and died on 28 July 1946. 30 आनी 6 वर्सां जावंक ना तिका. इतलें धाकटुलें तिचें जिवीत. आनी हे धाकटुले जिवितान देवाची जाणवाय ती आपणावंक आनी शिकूंक वावुरली. देवाचो संदेश आपल्याच्या जिवितान आपणावंक चिंतलें आनी शिकली. तिची आवय रोखडीच मेली 30 आनी 7 दिसां भितर. सिस्टर आल्फोन्सा, तिका आना म्हूण नांव आसलें, आना कुट्टी म्हणटाले मोगान. 30 आनी 7 दिसांनी तिची आवय सोंपता. तिची आंटी तिका वयर काडटा आनी आंटेचो हुस्को आसता तिका काजार करूंक. ती कोयतान भितर सोदूंक सोदता. आंटी समजना, म्हाका तुका काजार करूंकूच जाय. आनी भुरगींच आसतना तिका काजार करूंक चिंता.
देवाची येवजण दुसरी आसता. देवाक जाय जाता सिस्टर आल्फोन्सा हो ही आमची सुपुल्ली बोयड आन्ना खरेंच कोमेतांत गेल्ली, खरेंच माद्री जाल्ली, खरेंच एक भाग्योन जाल्ली. पूण आख्खें तिचें जिवीत कश्टांचें. 30 आनी 7 दिसां भितर माय मेली, एके भाशेन अनाथ जाली. आनी मागीर सगळें तिचें जिवीत एके भाशेन कश्टांनी रेवळ्ळेलें. आनी ह्या कश्टांतल्यान सदांच ती बापाची खुशी करूंक वावुरता. आपल्या कश्टांचो संदेश आपल्या कळप कितें तो घेवंक सोदता. आनी तिच्या बरोवपांतल्यान तिका दिश्टी पडटा, तिका कळून येता जेजूक जाय हांवें कश्ट सोंसलेले. तिचे कश्ट खूब तरेतरेचे कश्ट तिका. मलेरिया जाता तिका, आल्सर्स तरेतरेचे जाता तिका. सगल्यो उगोचूच ती बाजेर 30 आनी 6 वर्सां पर्यंत जायत नासलेलें जिवीत ही भाग्यो तिचे. पूण उंच भाग्योत मेळोवचे मोडार ती आपल्या वडिलांक सांगता म्हाका कश्ट पडटात, दिसाचे हांव कश्ट भोगता, रातचे हांव कश्ट भोगिना. जेजू म्हजे सांगाताक आसता, म्हजेशी येता, म्हजे बेडीशी बसता. रातचे म्हाका कश्ट भोगनात, ताचो प्रकाश, ताचो पोरजोळ म्हाका कितली बुजवण दिता. आय एम सो हॅपी इन द नायट बिकॉज जीजस इज विथ मी, कन्सोलिंग मी. ती बरयता. इतलो अनुभव तिका कश्टामध्ये. भाव भयणीनो, आज आमी देवाची जाणवाय आमचे सोबे एक एकल्या सोबे जाणा जाता जाल्यार आमकांच देवाची कुशीक वय म्हणूंक जाय. तरेतरेचे कश्ट. आमचो संवसारूच आज कश्टांनी रेवळ्ळलो आसा. जितलो मनीस खूब खूब टॅक्नॉलॉजिकली वाडटा, तरेतरेचे अभ्यास करून नव्यो नव्यो वस्तू काडटा, तितले कश्ट. आतां आमच्या भारतांत मंकी पॉक्स म्हणून येता आनी प्रत्येक एअरपोर्टाचेर लोक देंवता, ताचे हात ताचे सगळे चॅक करतात, ताका मंकी पॉक्स जाला जाल्यार. आमच्या भारतांत सद्याक 4 केसीस मेवल्यात. सगळे संवसाराक 16,000 हे मंकी पॉक्स, तातूंतले कांय जाण मेल्यात. सगळ्याकूच भंय पडल्या. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान म्हणा इट इज एन एमर्जन्सी. कसली कसली पिडा चिंती नासलेली. आज रात्रांत वयल्यान कॅन्सर, हार्ट एटॅक, तरेतरेची पिडा, डायबिटीज सगळ्यांक चेपून दवरतात. सुर्गीच्या राजाचे गूट अनुभव आनी कश्ट मोगान सोसूंक सिस्टर आल्फोन्सा ओ सेंट आल्फोन्सा आमकां एक व्हडली देख. आज तिचे मजतीन आमच्याय दिसा दिसपट्टे कश्टांक वेंग मारूंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत बापाचो संदेश आमकां आयकल्याक ओळखून घेवंक कृपा मागूया. भेटोवणे वेळार आमी गायन गावया निश्कोलोंक निर्मोल उंडो C27 पेज 40. C27 पेज 40.
भयणी भावंदो उबी रावया. भयणी भावंदो आमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. इच्छातातलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमचे देवा, भाग्योंत आल्फोन्सा हिच्या भक्ती जिविता खातीर तुका वाखाणून भक्तीपणान हो योद्न आमी तुका भिडिता. ताचेर तुजी दयाळ दिस घाल आनी भाग्योंत आल्फोन्सा सारकी आमकांय दिसा दीस पडटे कश्टांनी बुजवण आनी सोंसणीकाय फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी शास्त्रांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सुपवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, तुमचे रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विश्रालेले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुमडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका परिती मोगान वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरवंस दवरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमच्या इश्टकोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजी पोरजोलीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. मुखार मारिया देवाची माई संगती बेगीन धरम दत्ता आनी सोरकाणी तुका मानवल्यात सगळे भक्त बरोबर
ससण्याच्या चुकान आमकां वाडो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पुणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. भयणी भावांनो, दिसान दीस आमी कुश्टवतली मनशां प्रत्येक जाणांक आमकां खुरीस आसा. जायत्यांक आपली पिडा, जायत्यांक जिविताचे टेन्शन, एंग्जायटी. जेजूचो पाटलाव करतले जाल्यार जेजू म्हणटा तुजो दिसा दिसपट्टो खुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर. हे जेजूचे जेवणांत आतां वांटो घेवंक वेतना आमचो दिसा दिसपट्टो खुरीस, आमची पिडा, आमचे कश्ट, आमचें एकसूरपण, तरेतरेची आमकां मेळटलीं आव्हानां घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार घेवंक म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजी वेशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. स्वर्गी पृथ्वी आनीक महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिसकार आनी योग्य प्रमाणे तिका शांती दी आनी त्योच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयताय सासणांच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. शालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटो. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. स्वर्गीय राजाचे गूट आमकां उक्तो केल्लो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताचे जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान घेतना आमी गायन गावया. देव जाता मनशाचें खाण. D7 पेज 50. D7 पेज 50. Deus ada मनशाचें खाण. लिंबलो उड्यारुबा ताणे वाटे भुकेल्या
하시고 lamborlean durvor gresa sagati dunya sakra ekachonam bosoini sogli burgi devashi tazo maimu nitmena shilo tazo maimu nitmena shilo tazo maimu nitmena shilo tazo nitmena shilo tazo maimu nitmena shilo tazo maimu nitmena shilo tazo maimu nitmena shilo tazo nitmena shilo. प्रार्थूया. प्रियचे बाप्पा, भाग्योंत आल्फोन्साच्या परबे सोमुयार तुजे देण्यानी तुवें आमकां दादोशी केलें. नितळ काळजांनी तुजी सेवा करूं आनी दिसाचे दिसाक आमच्या जिवितांत येतिल्ले कोश्ट तांकां मोगान वेंग मारून जेजूच्या जोयतांत आमी वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भावमडीनो शेनवार आयतारा दिसाक आमचे इगोजेन आमी शेपाय शमायचो दीस पाळटा. दोतोनीची भुरग्यां सांगतात शेपाय शमाय आमच्या गांवची एकठांय जावन आमी थोडो वेळ तांचे सांगतात सारतेले हांव धाकटी कार्यावळ आसतली आमचे शेपाय शमाय खातीर आमी भेटयतले हांव. आनी ते उपरांत आमचे सालांत आमच्या हॉलांत कार्यावळ जातली तांचे खातीर. सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन गावया. सांगातान चलुया. F18 पेज 94. F18 पेज 94. Misachi, seva mi koruya, atakativu, sangatanzoluya, ekamona sogli, odanamichivuya, ekasonya. Misachi,